मूर्ती घेऊन आसा हातीन बिकॉज पुजेक लावपाक जाय आशिल्ली. आता 30 मार्कान हिरो न्हू काय मरे. पुजा लावया. हाय एवरीवन, कशी आहात तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळे घट आसा. तर वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज एक न्यू ब्लॉग जावन आसा. हांव सद्या कृष्णाची मूर्ती घेवन आसा हातीन बिकॉज पुजेक लावपाक जाय आशिल्ली. बट मम्मा सांगता आयज गडबड जातली खंय खूब, सो फाल्यांत अभिषेक बी करून फाल्यांत पुजेक लावया खंय. सो ओके, बट म्हाज्या रुमान दवरया सर. तेन्ना म्हाज्या रुमान खंय. ओके ओके ओके. आमी सद्या आतां देवळान वचपाची आसा. सगळीं जाण रेडी जाल्ली आसा. हांव उठला एकांक. सो 1 o'clock उठला हांव आनी हांव न्हालां म्हणून म्हाका लेट जालो. पळोवंक शकता तुमी म्हाजे केस सारके ओले आसा. तशेंच बांदला हांवें बेगीन बेगीन. मी कशी रावला हांव बडबडटा आनी ती सायडीन रावला. हय वांगडा वचपा तूं अशें येतलें हें गो पळय ताजो काडना खंय दाखयना. शी खंय दाखोवंक ना. आणि आता पोचूक हांगा भितर घातलेले आसा. बोळ घालता मे 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 करता. करपाचें ना ते लास्ट टायम ते व्हिडिओन दाखयलेले पळय ना. मम्मान केल्ले ते व्हिडिओन ते दाखयलेले पळय आमलाचे लोणचे. ते आतां म्हणटा हांवें केल्ले खंयचो ती बोळ घालता. आपणें केलें म्हणजे हेका पळय म्हाका हात लायता. कुदे रे चोंदू ना. आमी देवळा वयता आतां सगळीं जाणां या खंय. तेमी फेरी भोंवोन येयली एकदां एक रावंड म्हणून. हांव अजून सारकें भोंवोंकूच ना. तूं कितें रे आतां उठलो खंय तोंड विकता खंय. आनी हो पळय ओलेंज नले ओलेंज ओलेंज मॉम केलो. ओलेंजान मॉम केलो. शा आतां देवळा वयता पळय पोटी पती हातीन नाल रावला आनी ह्या वाटेन पळयत. सो पयलीं आमी महादेवाच्या देवळान गेली. मागीर हांगासर सगळ्याची पयलीं जो बाबा येतालो पळय तो हो बाबा आशिल्लो. मागीर ताणें समाधी घेतली सो तें देवूळ बांदलां. आनी मागीर आमी हनुमानाच्या देवळान गेले जे थंयच आसा. इका पळय थंय दिल्लो शिरो हिणें अर्दो हितून घालून हाडला पोतयेन. ताका आवडटा जिमीक आमगेल्या. दिल्लोय दिवन ती आतां दिलो आतां हांव आनी जाय ताका आनी जाय रावला पळय कशें शेपडी घाले जाय. ती जेवन येयली आतां आनी आतां सगळे जाण हांगा खोबरी मारपाक लागल्यात. काल आशिल्ले तेंच आशिल्लें शिरो भाजी शीत दाळ किगो. सगळीं जाणां आतां वचपाची प्लॅनिंग करता नुस्तें पळोवपाक. हेणे वाट लायली ते चुमून सांगलें काल बरें हांव तेंचे रिकॉर्ड करतालें हेका पळय खंय. आनी हो दुसरो आतां शी शी करता. तूं आतां 30 मार्कान हिरो न्हू काय मरे. तुका कोण वळखना कळ्ळो. सांगा वयता काय ना. हांव चेंज बी करून येयलें. म्हाका गरमी येताली म्हणून. आतां ही वयता ना वयता वयता ना वयता करता. वयता जाल्यार बेगीन सांग. भायर सरपाचो म्हाका भायर सरपाक अर्दवर मार्च लागतलो. या केल्या आनी मागीर वचना. मूड ऑफ केलो. भायर सर केला आनी पळय ताका सांगा ताका आतां. सो आतां हांव एक बारीकसो क्लिप शेअर करपाचें आहा तुमच्या वांगडा. जो क्लिप आयचो न्हू 2 दीस पयलींचो. म्हाजी मम्मा आतां हे सारकें पयले आसतले थोडे विडियोज म्हाजे कंटिन्यू नासले बिकॉज मम्मा डॅडी नासली घरा कडेन. तेमी मामाले लग्नाक गेली. म्हजो कजन मामा आसा तेजें लग्न आशिल्लें सो म्हाका वचपाक मेळोंक ना थंय. सो मम्मा आनी डॅडी गेल्ली. मागीर म्हाजो दुसरो मामा आसा तो मामी जी हांगाच रावता गोंयान तेमी गेल्ली आउट ऑफ स्टेशन गेल्ली तेमी. आनी थंयच्यान येता आसतना मामाई बी गावल्ली तांकां थंय लग्नाक येयल्ली. सो कितें कितें हाडलेलें आसा सो तुमी आतां क्लिप पळोवंक शकता. मम्मा बी येयली आतां जस्ट पावला आनी मामाई गावल्ली थंय. सो हे पळय गरम मसाला ते दिसूच हांव मागतालें. आतां गरम मसाल्याचे पोटले बुराक मारला आनी गरम मसाल्याचे पॅकेट हाडले फायनली. आनी मम्मान म्हाका हें हाडला कुंदा हाडला. कुंदा म्हाका खूब आवडटा. जिमी पळयात थंय
आनी कितें हाडलें मामायन कितें दिला हे कितें दिला हे म्हाका तितकें लायक ना आनी चुरमुरे लाडू नो आनी कितें तरी काडटा ती जिमी कसलो पळयता आनी एक फेवरेट आसा म्हाजें जें हाडलां हे कितें चक्री हाडल्या कितें मामाई अख्खी स्टॉक घेवन येयल्ली कितें आनी एक म्हाजें फेवरेट आसा लाडू हे पार्सल पूण हय रे जायना रे खबर आहा रे आनी हे बिस्ले हे जे उदकाच्या बाटल्यान दिला बट हे म्हाजें फेवरेट हे ते पातळ गोड जे कितें म्हणटात पातळ गोड तेल न्हू ते जे पोळ्याक आनी चपातेक बी लावन खातात म्हाका हे खूब आवडटा कसलो उलयता पळय जो आता तुम्ही बारीकसो चीप पळयला आसता तितून हांवें म्हटलां पण की पातळ गोड हाडला ते बाय मिस्टेक पातळ गोड जालें म्हाका पातळ गोड दिसलें मम्माकूय सेम दिसलें बट मागीर मामाईक कॉल केलो आनी मागीर ती म्हणपाक लागली ते पातळ गोड न्हू ते एरेंडेल तेल म्हटल्यार कॅस्टर ऑयल तेल ते केंसा खातीर सो ओके फायन बट म्हाका पातळ गोड खूब लायक बट म्हाका दिसलें ते पातळ गोड म्हणून बट ते पातळ गोड नासलें दुखतात पिडा हय हे का पळय डॅडी येयला डॅडी आतां वयर गेला चेंज करपाक वा हांगा बसोन पळयता ते सगळी जोती आहा इग्नोर करात प्लीज गायज आमगे खूब सयरेल्ले आसा आयज आनी हांकां पळयात वचपाचें नांव वचपाचें केलें लास्ट आनी तेमी सगळीं गेली बिचीर भोंवपाक म्हाका सोडून हांव न्हिदलें आनी ते चुम्मू गेले घरा कडेन हय म्हाका सोडून गेलो वेदू म्हाका सोडून गेलो तो दवानीन येल्लो म्हाका सांग चुम्मू रे चुम्मू बी करता हाडले मरे तुमी लास्टा ते पयली प्लॅन म्हणटा मुंदे दिन प्लॅन फ्लॉप केलो आमचो या म्हटल्यार मागीर नाका खंय मम्माक हांवें म्हटलेलें की मेथीचे पराठा करया म्हणून दिवय मेथी बी कापून धुवन केले तिणें सामकें फटाफट आयज सकाळी नाल्ले गो ते केस पळय कशें सान कशी जालें ताका लागून सो आतां कितें जालें गरमी तूं तर गरम न्हांवलेलें म्हणटा गरमी आतां ती सो आतां जस्ट न्हांवलेलें आसा सांज जाला म्हणून ताका ती गरमी आतां खंय दनपारां आमी गेल्लीं देवळान थंय जेवपाक सो ताका लागून आमगेर आयज नुस्तें केल्लें म्हटल्यार आमच्या हांगा नुस्तें आसतात हरशीं म्हणून सो आमगेर नुस्तें केल्लें बट हांव वेज सो दनपारां तरी आमी देवळान गेलीं तें लागना व्हडलेशें बट आतां म्हाका कितें करपाक जाय सो मम्माक हांवें सांगलें मम्मान हांगासर मेथी पराठा करया म्हटलां मेथी बी घेवन येयली ती मेथी क्लीन हांवें केली बट देन वॉश आनी कटींग मम्मान करून दवरलां हांगासर हांव मातशें गेल्लें वयर तेन्ना म्हणसर तिणें सगळें करून दवरलां म्हाका एक्चुली पराठास म्हाका खूब लायक ही पळय येयली कितें कसलें सॉंग म्हणटा जाप करताले डिस्टर्ब केलें सॉरी पाप बी लागत आदन मम्मा आमचे एक्चुली ते मराठ्यांगेर हे करतात पळय आतां तूं येयलें थंय हांव कितें करूं शी भाजी बी काडशी खंय तें थंय येयला सो मराठ्यांगेर ती भाकरी करतात पळय तसली भाकरी बी मम्मा आमगेर करता अरे गरम गरम उदक घालून करतात पळय ते तांकां सांगलेलें एकदां दाखोवया म्हणून तें आजून जावना आतां एक दीस हांव तुमकां शुवर थोडो शेअर करतलें पूण पळोवया केन्ना तें इवन पीठ बी काडून दवरता सो हांगासर मेथी दही आनी पीठ पळयात पिठान आमचें तें पीठ दळून हाडलेलें पीठ तितून चुकोन ते दीस दिसता तें पीठ काडू म्हणटा न्हू ताका दळून गिरणकार तेणें दिसता सारकें हें करून ना सो तितून न्हू गोंव आसा पळय तें वयरूच आशिल्लें आनी हांवें कितलो आवाज गो मम्मा आवाज येवपाक लागला सो हांवें तें तशेंच ते दीस आलू पराठा केल्ले पळय तेन्ना तशेंच तें कालयल्लें म्हाका खबर ना तें अशें हें आसा म्हणून तितून गोंव आसात म्हणून तितून तेणें दिसता तें कितें म्हणटा ताका सारकें ना सारकें न्हू गव्हाची पोतये नुसतें रिटर्न पीठ तशें केल्लें दिसता तें आमच्या हांगा ती जात्रा आसा न्हू ताका लागून ते लोक बोवाळ घालीत वयतात सामकी ताका हय पेपारे वाजयत वयता म्हजे केस पळोवना ते कितें जालां तें पळय न्हाल्लें न्हू आयज सकाळीं अशें रफ कशें जाल्यात न्हू शॅम्पू चेंज जालो म्हणून दिसता शॅम्पू हांवें तुवें दवरलो तो लायला हय तो म्हाका सूट जाय न्हू मेनी टायम्स ते यूज केल्ले फावटी ते अशें हें जाता म्हाका एक तर हेअरफॉल जाता आनी कितें जाता तरी बरें हेअरफॉल ना जावप म्हाका कितलें बडबडटा काय म्हणटली हे चेडून न्हू अशें ना बडबडना हांव न्हिदलेलें उदोवचें
ही पण छोटुले माझ्या बाबड्याला पोटान बरें ना दिसता ते पोटान गडबड आसा गडबड चालू आहा तेच्या बाबड्याची पण आमी ताका भायर सोडूंक शकना कित्याक इफ आमी ताका भायर सोडटात जाल्यार हांगासर ते पेपारे बी कितें कितें वाजत चलतात लोक तेन्ना ते केन्ना म्हणजे त्या आवाजान ते खंय धांवत म्हणून भंय पूण ह्या दिसांनी म्हाका दिसता हांवें ताका आतां भायर सोडल्यार बरें दिसता एकदाचें हें जात्रा चल्लां तें मातशें जावनी मागीर हांव ताका मातशें भायर सोडटलें बिकॉज चडूय म्हाका दिसता बंद करून दवरप बरें जायना पाप तेजे बाबड्याचें भंय दिसता आमकां म्हणून धाडिना बट पापूय दिसता तेजे बाबड्याचें स्टार्ट पळस कसलें दवरला पळय कितें काडून हांव करूं मी हांव करूं कालो बरें तूप लावलं मागीर भाजपाचें तेल बी काढून दिलं एक सांगचें ना ब्लर म्हाका ज्ञान दिली तुवें मेरी मम्मी हात धुयता पळय आज तुवें आई भशेन घातलें न्हू नीट अच्छा अच्छा करून ताका डॅश मातशी घालू हें सगळें शॉर्ट्सूय करिना करतात जाल्यार करता जाल्यार ती बेकार वचपाक जालें ना शॉर्ट्सूय करता पयलीं पीठ आनी हळद वांगडात हे घालू सगळें सो हितून हांवें सगळें घातलें पीठ मीठ पिठान मीठ सॉरी मागीर कितें हळद मिरची पावडर आनी लास्टली हे एका पयलीं मिक्स करी आनी इल्लेशें तेल बी घातलेलें हांवें जें हांवें शॉर्ट्सान घातलेलें आसा एका पयलीं मिक्स करया बरें आमगे फास्ट ट्रॅका पळया फास्ट फास्ट कितें मेळटा तें काडटली ती आनी तोपतली पळय ती आतां सॉरी थोडीशी दही आवय 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 थंड लागलें म्हाका पुरो इतलीच दय एकटो सबस्क्रायबर गावलेलो दिसता ताच्या यूट्यूब फॅमिलीचो तो ताका वळखलो दिसता सो तो तें गोळा घाली तो कोण मेळ्ळो करून कमी जालें खंय आनी पालो चड जालो खंय बट आतां आमी कितें करया आतां आसूं न्हू मम्मा नाको मीठ बीन ते कमी पडो ताका नेट ना खंय त्याने म्हजो आयचो व्हिडिओ पळोवना म्हणून सांगता ते ताका पळय हुडी घेवन येयल्लो असो आतां ताका चेंज करपाक जाय हें चेंज कित्याक पूण एक्सचेंज करता भावेश जायना क्वॉलिटी इशू तुवें कितें घेतलें रे अभी ओ सर्च कर गुगलार काय नाही पेपाऱ्या कसलो घेवन रावला हांगा पोटी ए पेत्रू ही पळय येयली कितें घेवन येयली हांवें कितें काय पळोवना म्हाका खबर ना हांव नासलें हांगा अरे हांव नासलें हांगा भितर आशिल्लें हें हाडलें आनी कितें हाडलें मम्मी डॅडी तापयता सगळ्यांक तेका पिवूक आनी पळय बॉल घालता पिव पांया कडेन येयल्यार खंय दिसता पिव म्हाज्या आनी तेका पळय वयर चडोन जिमी बी मागीर घेवया कितें तें हे कितले म्हटले ताणें हेका कितले म्हटले गो हेका 620 हेका बाबा जोड बरी आहा 900-950 सांगलेले हे की सांग तुका मागीर डॅडी म्हणपाक लागलो 500 दे वो 500 दे म्हटलं म्हाका तयार ना हांगासर पीठ मम्मान दवरलेलें कालून तें ऑलमोस्ट जालें सॉफ्ट जालें आसा आतां ताका डायरेक्ट लाट्टा आनी
भाजता एक हांवें केली ती मातशी सारकी जावना सो हांवें मम्माक आपयला भाजपाक हांवें लाटला हांव लाटून दिता मातशें भाजून दी म्हाका कट करून घालचे हा नाही चालतच नाही तू केलं मम्मी लाटपा दी गो सायडीन उठतो पण ते दिवण नाव घालतो तुझी किती गॅरंटी नाही पॅचचे करून ते खूप माझी तोंडावर उसळसले मागीर आपलं चेडवार तिला काय काय करू शकता 2-3 बॉल घालून कोणी राहत नाही बोर्ड मारला पाहिजे या साइडी 20 त्याच्यावर काय ना पाहिजे हे प्लेट ती जिलेबी व्हरून थंय कित्याक दवरली जी मी खामर ती हेका पळय आपल्या ती पळय हा दिता सायबा आवय पळय जिलेबी खाता पळय तेका काना गाव जाल्यार आपूण जिलेबी खावपाक सोडपाना ना मग ती म्हाका इल्लेशें पीश बरें गरम आसा हे ते चोर ताणा पळय परत आम्ही फेरी पळोवपाक गेली बिकॉज फाल्यांच्यान मागीर टायम ना सो कितें कितें घेवपाक जाय आशिल्लें बारीक बारीक वस्तू 10 रुपीज 20 रुपीज 30 रुपीज सेल आशिल्लो थंयच्यान हांवें क्लिप्स बी कितें कितें घेतला तुमकां मागीर दाखयता पयलीं हांव चेंज करून येता बिकॉज म्हाका पराठा केले ते खावपाकूच जाय सो हांवें कितें कितें हाडलां तें दाखयता तुमकां लायट हांगासर आसा सो ह्या वाटेन काळोख पडटा सगळो तोंडाक बट ताचो ओके हांव तुमकां कितें दाखयता हांवें हाडलां तें कोण गो बाये सो हांवें एक हाडला बो म्हाका आय डोंट नो 20 का 30 रुपीज पडला दिसता बो हाडला हांवें केंसाक लावपाक चिमटो टायप तो लायक फाटल्यान लावपाचें हांव हांगा लावन दाखयता सद्या फाटल्याक लावपा तें बट तेका दाखयता अशें फाटू कशें दाखयतलें हांव डॅडी म्हाका रिकॉर्ड करपाक दिना सो सेकेंड हांवें पळ मू तेका परत शूट करूं पडटा डॅडी नाका जाल्लें उलयता मुद्दाम सो सेकेंड हांवें हाडला हे बिकॉज म्हाका रबर बँड खूब जाय पडटा डेली वेराक लागून आनी म्हाजे सगळे रबर बँड लूज जाल्ले आसा हांसता कित्याक तूं दाखव तूं दितला तो आनी हे हाडला हांवें ब्युटी ब्लेंडर हो म्हाका आय डोंट नो 10 आनी 20 का 30 कितल्यान पडला तो बिकॉज तो सेल 10, 20, 30चो आशिल्लो आनी हांवें ताका विचारूं ना कितें कितले पडला तर आनी हो खूब सॉफ्ट आसा आय थिंक बरें यूज केल्या बिकॉज म्हाजे कडेन जो ब्युटी ब्लेंडर आसा तो म्हाजो सामको डर्टी जाला ऑल्दो हांव ताका परत वॉश करता स्टील तो डर्टी जाला मागीर मम्मान हाडला हे टिश्यू पेपर हाडला तुवें आय डोंट नो कित्याक हाडला तो कित्याक घेतला तो तिका आनी हांवें हे घेतला हे म्हाका सगळ्याची वेरी क्यूट दिसला हे ब्रेसलेट हांव तुमकां एक घालून दाखयता आतां वाव नजर ना लगी आनी हांवें हाडला चीप बट ओके चलता म्हणजे नेल्स हरशीं म्हणून कितकी शॉर्ट आसा ती नेल पेंट हाडला हांवें हो बेश्टो हाडला हो हांवें मे बी पळोवया केन्ना लावपाक मेळटलें तें आनी मम्मान आपल्याक हे घेतला हेअरस्टायल करपाक आय डोंट नो ही हेअरस्टायल तिका कळटा काय ना तिणें घेतला हे 20 रुपीज हेका आनी बाकीच्याचो रेट खबर ना हे लास्ट घेतलेलो सो ताचो रेट म्हाका खबर आसा एक क्लिप सेट घेतलेले आसा जालें काबार सो हो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता एंड इफ आयचो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला देन एक लायक करात कमेंट करात बरेशें आनी इफ सबस्क्रायब करना देन प्लीज सबस्क्रायब करात तर अशेंच हांव तुमच्या वांगडा मेळटलें म्हाजे नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय